मार्चाच्या 15 तारखेक गोमंतक टीव्हीन एक रिपोर्ट केल्लो की मडगांव एक बँके भितर एटीएमा भितर फेक करन्सी काउंटरफीट जी आसा 500 रुपयाची सापडली म्हणून ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी ही केस रजिस्टर केली आनीक इन्व्हेस्टिगेशनाक चालू केली. पूण आतां मेचो 5 तारीख लागली आसा. जवळ जवळ 1.5 म्हयनो कंप्लीट जालो आसा. मडगांव पुलिसाक ह्या फेक करन्सीचो कोण मुख्य सूत्रधार, कोण दागेदार, कोण घेवन आयिल्लो हें सापडपाक अजून पर्यंत मार्ग मेळना. मडगांव पुलिसांनी हातूंत भितर एक दुबाविताक अटक केल्ली कांय दिसां पयलीं. ताका बंदखणीकय ताका रिमांडय मेळिल्लो. ताका कोर्टान ताची बेल रिजेक्ट केल्ली. पूण नंतर सगळें व्हेरिफिकेशन करतकीर अशें दिसून आयलें की तो मनीस जो आसा तो आपले पयशे डिपॉझीट करपाक आयिल्लो आनी ताजे जो टायमींग आसा तो टायमींग मॅच जायनाशिल्लो. ताका लागून पुलिसांनी नंतर ताका कांय पुरावे ताजे भितर इस्टाब्लीश जाले ना म्हूण सोडून दिलो. मडगांव पुलिसाची एक टीम केरला गेली कारण तांकां अशें दिसलें की हाजो जो मुख्य सूत्रधार आसा तो केरला आसा. पूण अजून थंय वतकीर तांचो जो नंबर आशिल्लो तो मल्टिपल सीम, पूण जो आरोपी आशिल्लो तो मल्टिपल सीम यूज करता आनी ती सीम तांकां वेगवेगळे कडेन ऑपरेट जाल्ली दिसपाक लागली. ताका लागून खाली आतां तांकां पळती वचचें पडलें. पूण 1 म्हयनो जालो तरीकय मडगांव पुलिसाच्या हाताक कोण एटीएमाक पयशे घालपाक आयिल्लो ताका हे पयशे कोणी दिल्ले म्हणजे हे अजून तांकां तपास तांकां जावपाक शकलो ना. ह्याच बरोबर अशें दिसून येता की वेगवेगळ्यो केसी जर पळयल्यो गोंयचे वेगवेगळे पुलीस स्टेशनाक जाल्ल्यो जावं गोंयचे भायर बेळगांव जिल्ल्याक जाल्ल्यो त्यो पळयलें जाल्यार गोंयांक परत एकदां दिसून येता की 500 रुपयाच्यो डुप्लिकेट नोटी बाजाराक आयिल्ले आसात. सो लोकांनी हाजे बद्दल सादुरकी बाळगुची. कारण 5 नोटीचे वयर जर मेळ्यो जाल्यार पुलीस कंप्लेन करून घेतात. 5 नोटीच्या कमी मेळ्यो जाल्यार पुलीस कंप्लेन घेनात. हे नोटी घेतना 500 रुपयाच्यो पळोवच्यो आनी सादुरकायेन वागचें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्या नांव गौरव प्रभू मोलकर.